आता जो प्रोटेस्ट चालू असा जीएमसीन डॉक्टरांचो आणि विश्वजीत राणे हो आता एपोलॉजी मागून नाटकां चालू केल्ली आहा। जेन्ना तो उलयता, जेन्ना तो आपल्या मुडान येता तेन्ना सगळ्यांक आपल्या वडिलांचे नोकर कशे तो वावरयता, म्हणजे 70च्या त्याच्या मोकाशांतले त्याच्या भाटांतले हे मानाय कशे तो सगळ्यांक ट्रीट करता। ते मागीर खंयचोय गव्हर्नमेंट सर्वंट जावन ते खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे जावं, फक्त टीसीपी डिपार्टमेंटाचो बोर्ड आणि टीसीपी डिपार्टमेंटाचे त्याचे ऑफिसर्स, डेप्युटी टाउन प्लॅनर आणि जे ड्राफ्टमॅन जे हेच्याकडे बसून सेटिंगा करता तेंकाच फक्त तेच्या कडल्यान व्हीआयपी ट्रीटमेंट मेळटा। पूण बाकी जर पळयत जाल्यार सगळे एम्प्लॉईजांक अशी ट्रीटमेंट हो विश्वजीत राणे दीत आसता। तेंची लज करप, तेंचो इन्सल्ट करप, तेंच्याकडे दादागिरी करप आणि आपूण एक व्हडलो दबंग आणि आपूण एक राजा म्हणून दाखवप, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। आज खूब बरें दिसलें जेन्ना डॉक्टर भायर सरले, डॉक्टरांनी प्रोटेस्ट केलो, जावपाकूच जाय आसलो। कितें आसा, एज अ पॉलिटिशियन आमी प्रोटेस्ट करतले, एज अ पॉलिटिकल ओपोनंट आमी प्रोटेस्ट करतले, आमी उलयतले, आमी भाशण करतले। आणि हे जेन्ना जाता तेन्ना मागीर लोकांक दिसता की बाबा हे उलयता ते आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून उलयता नाल्यार आनी कित्याक उलयता। पूण आयज जो प्रोटेस्ट चालू हितून एक्चुअली कळोन येयलें की ह्या विश्वजीत राण्याची लायकी कितें ती। हे डिपार्टमेंट आपलो जो मोकासो कसो जो समजतलो, आपली फॅक्टरी कशी समजतलो, आयज तेका दाखोवन दिलें डॉक्टरांनी की ह्या विश्वजीत राण्याची लायकी कितें आसा आणि डॉक्टर कितें ते। इतली वर्सां जे आमकां सर्वीस दिता, जे जीएमसीचो येदो व्हडलो लोड जो तेंचेर पडटा तो लोड बेर करता, सगळे फॅसिलिटी नासतना पासून लोकांक ट्रीटमेंट दिता, त्या डॉक्टरांचो इन्सल्ट करपाक ह्या विश्वजीत राण्याक कसलोच रायट ना। एवरी टाइम तो असोच करता, कितें तरी उलयता मागीर एपोलॉजी करता। जेन्ना आयआयटीचो इश्यू जाल्लो तेन्नाय उजो गेलो तेल लायत, 70च्या लोकांक हांगाच आपूण आयआयटी हाडटलो म्हणून सांगतालो, मागीर पांयां पडपाक लागलो। जेन्ना हितून पासून असेंब्लीन पासून गोवा फाउंडेशनाक कितें तरी म्हटले, नेक्स्ट डे तेणी मागीर तो बॅकफुटार गेलो। ही विश्वजीत राण्याची संवय जाल्ली। असल्या ह्या थर्ड क्लास मिनिस्टराक भायर मारपाक जाय, हेची लायकी ना। हेनी आपल्या बापायच्या त्या काजूनी आनी आंब्यांनी वचोन थंय मनाय पळोवपाक जाय, त्या मनायक मागीर तूं ताप ना जाल्यार मागीर कितेंय कर, ते तुजे प्रायव्हेट मनाय आसतले, तेंच्याकडे ती दादागिरी कर। ती दादागिरी करपाची जर तुका खाज येयला जाल्यार ते बापायन लायल्ल्या आंब्यांनी आनी काजूनी वच आणि थंय मनाय थंय तुजी दादागिरी कर। हांगा जीएमसीन नाल दुसऱ्या डिपार्टमेंटान करूं नाका। आनी जर कापासतात आसा जाल्यार हीच दादागिरी टीसीपी बोर्डा वांगडा कर, जितून व्हडले व्हडले आसा, तुजे परेश गायतोंडे आसा, तुजे डेपो आसा, जे बसोन थंयसर बसतात आनी हे करतात पळय, तेंच्याकडे दादागिरी करून दाखय। ही दादागिरी डेप्याकडे करून दाखय। कापासतात जर विश्वजीत राण्याची आसा, ही हांव मागता तुज्याकडे ही दादागिरी डेप्याकडे करून दाखय जो टीसीपी बोर्डान आसा, आणि थंय बसता आणि सगळे कन्वर्जना करपाक जे सायनी मारतात पळय तुमी ते करून दाखय। ही परेश गायतोंडे कडे कर, जो तुजो फ्रेंड आसा परेश गायतोंडे, त्या परेश गायतोंडे कडे कर आणि थंय प्रूव कर तूं कितलो दबंग तो। हांगा मोव मेळटा थंय पोखरून तूं सद्दां पोखरूं नाका। ही तुका संवय तुज्या फामाच्यान जाल्या आसतली, तूं तुज्या घराकडे राजा आसतलो, पूण हांगा तूं राजा न्हू। आनी एक की हो विश्वजीत राण्याक ह्या पोजिशनाचेर रावपाची अजिबात तेका रायट ना। तेने एक्चुअली रिजायन जावपाक जाय, आनी तो रिजायन जायना जाल्यार सीएमान तेका भायर मारपाक जाय, सॅक करपाक जाय। आतां रिशफलिंगाचो बोवाळ चलतात बीजेपीन, पयलीं हे विश्वजीत राण्यांक भायर मारा, मागीर ते गोविंद गावडेक मारा। पयलीं विश्वजीत राणो हो भायर मारपाच्या लायकेचो मनीस आहा, कित्याक हेनी आख्खे हेल्थ सेक्टराची वाट लायिल्ली आसा। आयज जर पळयत तूं आजिलोन गेलो, कोणूय आतां बार्देशान कितें जालें, खंयसर जालें जाल्यार पयलीं तेका आजिलोन हाडटात, आजिलोनच्यान तेका रोखडोच गाडी धाडटा, एम्ब्युलन्स करता आनी तेका जीएमसीन धाडटा। खंयसरूय कितेंय जालें पयलीं तेका बारीक हॉस्पिटलांनी वयता। बिचोले हॉस्पिटलान गेल्यार तूं बिचोले हॉस्पिटल येता जाल्यार हॉटेल, आमी म्हणटा ते हॉटेल, ते हॉस्पिटल न्हू हॉटेल। थंय कितेंय जालो, मातसो जो प्रेशर तुजो वाडलो तुका काडटात, गाडी एम्ब्युलन्स करता, आजिलोनच्यान जीएमसी, त्या म्हणसर पेशंट मेलो गेलो।
आनी हेच करपाचें. हेणे फक्त हॉस्पिटलां बांदले व्हडली टेंडर घेवपाक. कोविड टायमाचेर ऑक्सिजन दिवपाक हो मिनिस्टर फेल जाल्लो. हो तेन्नाच एक्चुअली भायर पडपाक जाय आसलो, पूण फक्त तो व्हडले व्हडले सभा करता. अमित शाहचो हात आसा म्हणून तो उरलेलो आहा. जय शाह हाडून हांगा गोंयांत प्रॉपर्टी दाखयता, प्रॉपर्टी विकता, दिल्लीकारांक प्रॉपर्टी विकता. दिल्लीकारांचो हो बापूय जाल्लो आसा हांगा म्हणून तो हांगा उरलेलो आहा. नाल्याची लायकी नासली. 3,500 लोक कोविड टायमाचेर मेले. तेन्ना आमी कितें करपाचें? आमचो इगो, आमचो एरोगन्स आमी खंय काडपाचो? आमचो राग, आमचो एंगर आमी कोणाचेर काडपाचो? तूं तुजो राग काडटा मरे फक्त ते एका पेशंटाची तुका मेसेज येयली म्हणून. अशे कितलेशेच हजारांनी पेशंट हॉस्पिटलान सारखे तांकां हेल्थ सेंटराचेर ना प्रायमरी हेल्थ सेंटर ना प्रायमरी क्लिनिकान तांकां फेसिलिटी मेळना म्हणून बाबडे फ्रस्ट्रेट जाता. जे तुज्या कडेन मेसेज पावपाक शकना तेंच्यांनी कितें करपाचें? तेंच्या पेरंट्सांनी कितें करपाचें? आनी तुज्या फेलियराक लागून, ह्या विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टराच्या फेलियराक लागून आयज व्हडली व्हडली हॉस्पिटलां जाली. आयज प्रायव्हेट हॉस्पिटलां 5 स्टार हॉस्पिटलां खंय जाली? कित्याक जाली? एकाची 2, 2ची 4 कित्याक रेप्लिकेट जातात? कित्याक वाडत आहा? कित्याक? गव्हर्नमेंट हेल्थ सेक्टर कोलॅप्स जाल्लो आसा. गव्हर्नमेंट हेल्थ सेक्टर हो सगळो मायग्रंटांक गेल्लो आसा. आयज सगळे मायग्रंट येतात गव्हर्नमेंटान फुकट थंय सर्व्हिस घेतात. आमच्या गोंयकाराक थंय 4-4 वरां लायनीक रावचें पडटा. आमच्या गोंयकाराक थंय बेडी मेळना. आमच्या गोंयकाराक थंय फेसिलिटी मेळना. आनी तेका लागून आमच्या गोंयकाराक प्रायव्हेटान वयचें पडटा. आनी प्रायव्हेटान तेका लागून प्रायव्हेट हॉस्पिटलां एकाची 2, 2ची 4 आनी 3 स्टार टू 5 स्टार जायत आसा. आनी हो व्हडलो स्कॅम. ह्या विश्वजीत राण्याचो हो स्कॅम. कित्याक? हो विश्वजीत राणे स्कॅमा शिवाय कांयच करिना. जावं ती वेलनेस फॅक्टरी, गोंयच्या आमच्या फार्मासीकारांक काबार करप, वेलनेस हाडप, वेलनेसाक जीएमसीचो टेंडर दिवप, सगळे कडेन वेलनेस घालपाक लावप. आनी जे फार्मासकार आमकां इतली वर्सां आमकां सर्व्हिस दिताले, इतली वर्सां आमची जेंच्यांनी सेवा केला, तांकां डिस्प्लेस करप, तांकां भायर मारप, हे विश्वजीत राण्याचें कर्म आनी काम. ह्या मिनिस्टराक विश्वजीत राण्याक थंय रावपाचो, त्या पोजिशनार रावपाचो अजिबात रायट ना. कित्याक? आपले टीसीपीचे कन्वर्जन लिपोवपाक, लोकांचे मन डायवर्ट करपाक, लोकांचे विचार आहा ते डायवर्ट करपाक लागून तो असले स्टंट जीएमसीन करीत आसता. हे स्टंट खंय तरी बंद जावपाक जाय. हेची दादागिरी बंद जावपाक जाय. आनी जर हे म्हाका दिसता अशेंच जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता त्या स्टाफांनी हेका फाफुडपाक जाय, हेका धरून बोडोवपाक जाय, हेका थंयच मार घालपाक जाय. एवरी टायम तूं येतलो, एवरी टायम तूं बोवाळ मारतलो, मागीर एपॉलॉजी मारतलो, तेंचे फॅमिलीक डिसरिस्पेक्ट करता तूं, तेंची लॉज करता तूं, जे आमकां सव करतात. आनी तुमी हांगा मिनिस्टर म्हणून वावरतात. आनी कोणी तुमकां कितें म्हटलें की FIR घालप, तेजेर एक्शन घेवप, तेजो रिवेंज घेवप, तेज्या कडेन दादागिरी करप, तेज्या फॅमिली कडेन पुलीस धाडप. आनी तूं जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोकांनी ओगी रावन आयकप. कित्याक म्हणून? तूं पोसता तांकां, तूं जीएमसीचे स्टाफ आसा तांकां पोसता, डॉक्टरांक तूं पोसता. तुका कितें दिसता की तुवें थोड्यांक थंय कामाक लायले म्हणून जीएमसी तुजी जाली, तुजी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जाली? तुका जर असलीत खाद आसा, तूं तुजें हॉस्पिटल घाल, थंय तुजे डॉक्टर दवर, तुज्या बायलेक थंय व्हडली सुपरिटेंडंट कर ना डीन कर. कित्याक ती डॉक्टर म्हणटा न्हू स्वताक, कसली डॉक्टर ती आमकां खबर ना. तिच्या कडेन तिका दवर आनी जाय ती दादागिरी कर. कित्याक आमी खूब तुमचें आयकता, खूब सहन करता. थोडे मागीर म्हणटले मनोज असो कित्याक उलयता, ही लँग्वेज कित्याक उलयता. कितें करपाचें? हांकां एक्चुअली थापटावपाक जाय. आमी तरी ते कंट्रोल करता, वायलन्स तरी करिना. हेका गुड्डावपाक जाय, हेका बोडोवपाक जाय, थंय घालून एका पांया पोंदा घालून माड्डोवपाक जाय. हेची लायकी ती. पूण आमी ओगी रावता, आमी सहन करता. आनी हांव रफ उलयलो की कोणाक राग येता, मनोज असो उलयता, तेका डिसरिस्पेक्ट दिता, हें दिता. अरे बाबा, आमच्या लोकांक, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या फ्रेंडांक, आमच्या रिलेटिव्हांक, आमच्या गोंयकारांक ते हॉस्पिटलान मारले बिकॉज ऑफ दीस मिनिस्टर. ह्या मिनिस्टरान ऑक्सिजन सप्लाय सारकी दिवंक ना म्हणून. डॉक्टर ट्राय करताले, नर्सी ट्राय करताले, सगळे आपल्या जिवाचेर खेळून थंय ट्राय करताले, पूण बेजीक फॅसिलिटी थंय नासली. जी ऑक्सिजन तें नासलें आनी त्याच लोकांक मारलात आनी तेंच्या फॅमिलीक येला आनी थंयसर AC हॉलान व्हरोन चॅक दिला 2-2 लाखाचे तुमी आनी तेचो इव्हेंट केल्यात तुमी. ही लायकी तुमची ह्या BJP सरकाराची आनी ह्या विश्वजीत राण्याची. सो डॉक्टरांनी आपलो प्रोटेस्ट फाटीं घेवचो न्हू. ह्या विश्वजीत राण्याक
रिजायन जावपाक लावचो ना सॅक करचो बेश्टे एपॉलॉजीची नाटकां हेची नाका कित्याक हो आयज हें करता फाल्यां परते तेच करतलो परवां तेच करतलो आनी एवरी टायम हो हे तेच करीत रावतलो आनी हेची दादागिरी जायत रावतली आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांक सांगता की तुमी हेका भियो नाका हेच्या बापायचो फात न्हू हे डिपार्टमेंटा ही आमची डिपार्टमेंटा आमच्या गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटा आमी टॅक्स फारीक करता म्हणून हो गव्हर्मेंट चलता तो गव्हर्मेंट बीजेपी काँग्रेस आनी कोण ते लागना आमी पयशे भरता आनी तेका लागून हो गव्हर्मेंट स्टाफ आसा सो हेच्या अंडर तुमी रावो नाका कितें जाल्यार आवाज काडायची लायकी दाखयली हेणी खूब ट्राय केले मिडियाक यूज करून आपली इमेज क्लीन अप करपाक खूब ट्राय केली आपूण संत म्हणून दाखोवपाक आपूण चुकोंक ना म्हणून दाखोवपाक कितलो मिडिया यूज करतलो कितलो तुज्याकडे पयशे आहा म्हूण तुका दिसता तूं मिडियाक जाय तशी यूज करतलो म्हण आयज त्याच मिडियाक आयज प्रोटेस्ट दाखोवचे पडले काय ना मिडियाय तुज्या वांगडा रावपाची ना जेन्ना सत्य स्ट्रॉंग आसता त्या सत्याच्या बाजूनूच मिडियाक रावचें पडटा कोणूय कितलोय अटेम्प्ट करूं एका सायडीन वचपाचें खंयचीच मिडिया हें चुकोवपाक शकना आनी तें चुकपाचें ना आनी आयज ते मिडियानूय दाखयल्ल्या मिडियानी सगळ्यांनी हे प्रोटेस्ट दाखयल्ले आसा प्रोटेस्ट हायलायट केल्ल्या सो तुका दिसता जर तूं मिडियाक विकती घेवपाक शकता म्हणून आनी विकती घेतला म्हणून चूक आसा रॉंग आसा सध्या तूं मातसो पावरान आसा सध्या तूं सगळ्या पेपरांचेर टीव्हीचेर एडवर्टायजमेंट दिता म्हणून थोडी मिडिया तुजी आयकता पूण ज्या दिसा तो टायम येतलो हीच मिडिया तुजी लायकी तुका दाखयतली तुजी मिडिया तुजी लायकी कितें आहा ती विश्वजीत राणे कोण कितें ही लायकी भायर काडपाक मिडिया फाटी फुडें पळोवपाची ना ही आमकां गॅरंटी आहा आनी तो दीस 100% येतलो हांव सगळ्या डॉक्टरांक सांगपाक सोदता एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी प्रेसिडेंट आमचो पूर्ण तेंको तुमकां आसा आमचो फूल सपोर्ट तुमकां आसा आमचो MLA विरेश बोरकर ऑलरेडी जीएमसी कडेन पावल्लो आसा जीएमसीन पावल्लो आसा तेणे आपलो तेंको दिल्लो आसा आनी एज अ RG पार्टी आमी सदांच जे स्टाफ गव्हर्मेंट स्टाफ जे काम करतात आनी जेंकां असो इन्सल्ट सहन करचो पडटा डिसरिस्पेक्ट ह्युमिलेशन जे सहन करचे पडटा ते सगळ्या वांगडा आमी आसा आनी आसतले देव बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर